सुभाष बाब, हालीं आमी पळयता पॉलिटिकल हालचाली खूब जाल्या. एक मिनिस्टराकूय ड्रॉप केलो कॅबिनेटांतल्यान. अशेय गजाली आयकूंक येता की तुमचेरूय खंय तरी प्रेशर आसा की मिनिस्ट्री जी आसा ती तुमची सोडची म्हणून. पळय, म्हजे कडेन हांव जो अध्यक्ष आसा, आमचो नवनिर्वाचीत अध्यक्ष, अत्यंत कार्यक्षमतेन काम करपाक लागलो आसा. आनी आय बीइंग अ संघटनेचो मनीस आसा आनी फेथफूल सोल्जर ऑफ BJP फॉर पास्ट 25-30 इयर्स, कळ्ळें न्ही. आनी ह्या इतक्या वर्सांनी हांवें संघटने खातीर फ्रॉम तळाचे एक बूथ मेंबर ते बूथ अध्यक्ष ते हांव मंडळ अध्यक्ष सेवरल टायम्स आनी ताचे नंतर जिल्हा अध्यक्ष आनीक स्पोक्स पर्सन आनी दुसरे सायडींतल्यान पंचायत मेंबर, जिल्हा पंचायत, ताचे नंतर हांव आमदार जाल्लो आसा, आयज मंत्री जाल्लो आसा. ही वाटचाल म्हणजे दोनूय सायडींनी आसा, संघटनेच्या वटच्यान आनी पॉलिटिकल करियर. आनी हांव ज्या भागांतल्यान निवडून येता ते खूब कश्टान निवडून येता. आनी पयले फावटी म्हाका मंत्रीपद मेळपाची संदी जाल्ली आसा आनी मंत्रीपदय दिल्या जाल्यार ती म्हाका तशी म्हणजे गवगवीत हाजे न्ही, एक चिल्लर जरी दिली तरी आसतना त्या सगळ्या खात्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स तुमी पळयात. समाज कल्याण खातें आसतलें, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीचे खातें आसतलें, रिवर नॅविगेशन आसतलें किंवा आर्कायव्ज आर्किओलॉजी आसतलें. म्हजे जे बजट स्पेंडींग आसतलें किंवा म्हज्यो ज्यो एक्टिविटीज आसा दॅट एवरीबडी हॅज सीन हाव म्हणजे एफिशियंटली आय डू आनी कितले कश्ट घेता, मेहनत घेता. त्याच बरोबर पक्षा खातीर ज्या खंयचे कडेन खंय कर्नाटका इलेक्शन आसा, दिल्ली इलेक्शन आसा, महाराष्ट्रा इलेक्शन आसा, 2-2.5 म्हयने म्हाका घरदार सोडून वचचें पडटा आनी त्या संघटनेचें काम करचें पडटा. म्हाका दिसना की संघटनेचें काम करता आसतना ताजे बक्षिसी म्हणून म्हजें हें काडटलें म्हणून म्हाका पूर्णपणान म्हाका खात्री. पूण ही गजाल आयकूंक येता की तुमचेर खंय तरी म्हाका रिपोर्टरां कडच्यानूच आयकूं येता. म्हज्या संघटनेनूय सांगलें ना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें ना आनीक म्हाका तरी अजिबात हें करपाची आवश्यकता ना. म्हाका दिसता की हांवें लोकसभेन पसून संपूर्ण दक्षिण गोंयान जें काम केल्लें आसा, एक सभापती पदाक जर म्हाका बांदून दवरलो जर जायत जाल्यार संघटनेचो फायदो कितें आसतलो आनी कोण कित्याक करपाक वतलो. कारण ह्या वेळार हांव एखादो वेळ ज्युनियर आसतलो, धडाडी आसतली, कार्यक्षमता आसा आनीक 18 तास काम करपाची म्हजी तयारी आसा आनी काम करीत आयिल्लो आसा. त्या मनशाक जर एका ऑर्नामेंटल पदाचेर बसयलो जाल्यार म्हाका दिसता की हें पक्षाचें लॉस न्ही अशें तुमकां दिसना. सो हो सगळो विचार जातलो म्हणटा. पूण तुमचेर तसो तुमचेर कांय ना म्हणटा तुमी. बिलकूल ना, कळ्ळें न्ही. बरें.